मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितानाच आज आमचे परस जे तज्ञ दोतोर आसा डॉक्टर नुपूर शिंकरे प्रभुदेसाय, कन्सल्टंट ऑप्थाल्मॉलॉजी म्हणजे दोळ्यांचे तज्ञ दोतोर, वर्किंग ॲट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांखळी. आणि तांकां येवकार दितना आज आयचो जो खूब महत्वाचो टॉपीक आसा तो म्हणजे ग्लॉकोमा, जाका आमी कोंकणीत काच बिंदू अशें म्हणटात, जाचे म्हाका दिसता प्रमाणूय खूब आसा आणि ताचे विशीं जाणून घेवप हें खूब महत्वाचें आसा. त्या खातीर आज आमचे वर तज्ञ दोतोर आसात. डॉक्टर तुमकां येवकार आणि नमस्कार. थँक्यू. म्हाका सांगा डॉक्टर की जेन्ना आमी ग्लॉकोमा अशें म्हणटात तेन्ना किंवा काच बिंदू, वॉट यू मीन बाय ग्लॉकोमा, किंवा हाचो तुमचे वैजकी परिभाशेन तुमी खंयच्या पद्दतीन आमकां एक्सप्लेन करूं शकतले? सो दोतोर जशें तुमी सारकें सांगलें की ग्लॉकोमा हाका आमच्या कोंकणी भाशेन आमी काच बिंदू अशेंय म्हणटात. सो आता फॉर एक्झाम्पल आमचो जसो ब्लड प्रेशर असता ताका एक रेंज असता. म्हणजे साधारण 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्युरी या व्हॅल्यूच्या आसपास आमचो ब्लड प्रेशर आसूंक जाय टू बी इन द हेल्दी रेंज. तसोच आमच्या दोळ्याकूय एक प्रेशर असता, ताका आमी इंट्राऑक्युलर प्रेशर किंवा दोळ्याचो प्रेशर अशें म्हणटात, IOP. सो हाका एक रेंज असता. सो ही रेंज एक 10 ते 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरी या रेंजीन तो दोळ्याचो प्रेशर आसूंक जाय. आता एकदा कितें जाता, थोड्या पेशंटांनी वो दोळ्याचो प्रेशर 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरीच्या चड असता. सो असोच जेन्ना वो वाडिल्लो प्रेशर खूब वेळा खातीर उरता, कन्सिस्टंटली हाय उरता, तेन्ना आमच्या दोळ्याच्या फाटल्यान जी शीर असता जाका आमी ऑप्टीक नर्व म्हणटा, विच कनेक्ट्स आमचो दोळो टू द ब्रेन. सो विज्युअल इम्पल्सीस आमच्या दोळ्या कडल्यान आमच्या मेंदूक पावयता ती नर्व, ती शीर. सो ती शीर कितें जाता, हळू करून ती डॅमेज जावंक लागता. आणि जशी जशी ही शीर डॅमेज जाता तशें तशें मनशाची नजर किंवा विस्त कमी जावंक लागता. आणि अल्टिमेटली जर ताचेर कांयच आमी उपचार करना जाल्यार मनशाक कुड्डेपण येवंक शकता. सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की कित्या खातीर आज आमी ग्लॉकोमा डिस्कस करता, हाचे इम्पॉर्टन्स कितें. सो 2015 ते 2019 या टायमा भितर आमच्या भारत सरकारान एक प्रोग्राम असा NPCBVI, विच इज नॅशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस अँड व्हिज्युअल इम्पेअरमेंट. सो ह्या प्रोग्रामाच्या द्वारे एक रॅब स्टडी कंडक्ट केली इन डिफरंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. सो तातूंत तांणी पळयलें की ग्लॉकोमा इज अ लिडिंग कॉज ऑफ इरिव्हर्सिबल ब्लाइंडनेस. म्हणजे अख्ख्या भारतान हाजे इन्सिडन्स अबाउट 5.5% ऑफ द पॉप्युलेशन वॉज सफरिंग फ्रॉम ग्लॉकोमा लिडिंग टू ब्लाइंडनेस. आणि जर आमच्या गोंयचे आमी उलयत जाल्यार फक्त नॉर्थ डिस्ट्रिक्टान दिस पर्संटेज वॉज समवेअर अराउंड 9.7%. सो तुमी चिंतूंक शकता की कितले पेशंट्स ग्लॉकोमाचे आमकां मेळटात ते. सो दिस वॉज 2019ची स्टडी. आता 2024 आमी आसा जो हातून इन्सिडन्स वाडलाय आसूंक शकता. बरोबर. दुसरे थिंग विच आय वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन इज ग्लॉकोमा इज अ सायलंट किलर. की हातून सिम्पटम्स आसना पेशंटाक, ते मोस्ट ऑफ द टायम्स तांकां एसिम्पटोमॅटिक आसता, म्हणजे तांकां कांयच दोळ्याचे सच कंप्लेन्स आसना. सो आमी तांकां कशें डिटेक्ट करता इज जेन्ना ते इन्सिडेंटली आमचे कडेन वॉक इन करता फॉर रुटीन आय चेकअप. सो मोस्टली हे पेशंट्स अबाव 40 इयर्स ऑफ एज असता. सो दे मोस्टली कम फॉर रिडिंग क्लासेस, लागींचे काम करतना तांकां चश्मो जाय पडटा. सो ताज्या खातीर ते दोळे तपासपाक आयिल्ले आसता चश्म्याच्या नंबरा खातीर. ऑर दे कम विथ व्हेरी वेग कंप्लेन्स, म्हळ्यार सानवेळ जातकीच मातशे दोळे जडशे जाता, ड्रायनस जाता, अशें इचिंग जाता, केन्नाय असो हेडेक जाता, अशें कितें तांची वेग कंप्लेन्स असता, तेन्ना ते येतात. सेकंड कॅटेगरी ऑफ पेशंट्स जे आमचे कडेन पावतात, दोज आर patients referred from other departments, especially physicians जे आमच्याकडे रिफर करता पेशंट्स. सो दीज पेशंट्स आर पेशंट्स कमिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज आणि ब्लड प्रेशर. सो ते पेशंट्स जेन्ना फिजिशनाकडे येता तेन्ना फिजिशियन तांकां मागीर दोळे तपासपाक धाडटा. सो असल्या पेशंटांक जेन्ना आमी चेक करता तेन्ना इन्सिडेंटली आमकां ग्लॉकोमाचें प्रमाण असल्या पेशंटांनी खूब मेळटा. सो ताका लागून इट्स अ कॉज फॉर कन्सर्न. सो बेसिकली तुम्ही सांगलाचो एक मुद्दो जर असो महत्वाचो आसा की हे जे पेशंट आसा ग्लॉकोमा किंवा काच बिंदूचे,
तांकां इरिवर्सिबल डॅमेज म्हणजे तांकां कुड्डेपण येता आनी जे आमी ट्रीट करून मागीर तांकां परत तांकां दृश्टी दिवंक शकना. सो त्या खातीर हें जाणून घेवप खूब म्हत्वाचें आसा. दुसरो तुमकां सांगलो तो म्हत्वाचो मुद्दो असो आसा की हे पेशंट जे आसात हे लोक आसात आमी तांकां पेशंट सुद्दां म्हणुया नाका. ह्या लोकांक अशी कांयच चिन्ह किंवा लक्षणां दिसनात. म्हणजे दोळो तांबडो जालो, दोळो दुखता, दोळो फोडटा किंवा अशें कांयच जायना. दे जस्ट वॉक इन फॉर सम अदर रिजन आनी इन्सिडेंटल फायंडिंग म्हणजे कर्म धर्म संयोगान जशें म्हणटा की कावळो जशें फांदीर कावळो बसप आनी खांदी तुटप अशें म्हणून अशा पद्दतीचें तांचें निदान जाता. सो बेस्ट म्हणजे जेन्ना ते डॉक्टरा कडेन वता किंवा तुमी सांगलें की रिफर्ड पेशंट जाका डायबिटीस आसता अशे जे पेशंट फिजिशियना कडेन वता तो जेन्ना तुमचे कडेन धाडटा तेन्ना तांचे महत्वाचो मुद्दो हो आसा की तांकां कांयच जायना आनी दुखना, दोळो तांबडो जायना आनी तरी पण तेंच्यांनी आपल्या दोळ्याचेर लक्ष दवरपाक जाय हें महत्वाचें आसा. डॉक्टर म्हाका सांगा आतां जेन्ना आमी हाचे विशीं उलयता तेन्ना तशें आमी ताची कारणां कितें म्हणजे हे कित्याक लागून ग्लॉकोमा जाता? आता ग्लॉकोमाचे कारण जर आमकां जाणून घेवपाक जाय जाल्यार आमच्या दोळ्याची ह्युमन आयची एक बेजीक एनाटॉमी आमकां जाणून घेवप गरजेचें आसा. सो आमची दोळ्याची पुतळी जी आसता कॉर्निया ट्रान्सपेरंट पार्ट ताज्या मदीं आनी जी दोळ्याची लेन्स आसता ताज्या मदीं एक उदका सारको एक सबस्टन्स आसता विच इज कॉल्ड एज एक्वियस ह्युमर. आता थोड्या लोकांनी कितें जाता या एक्वियस ह्युमराचें प्रोडक्शन भरपूर आसता म्हणजे ओव्हर प्रोडक्शन आसता आणि थोड्या लोकांनी कितें आसता प्रोडक्शन नॉर्मल आसता बट ताची ड्रेनेज सारकी जायना. सो ताका लागून ते थंय साचून उरता आणि अशें करून दोळ्याचो प्रेशर हो वाडपाक लागता. आता कितें जाता दोळ्याचो प्रेशर जसो जसो वाडटा आणि फॉर सस्टेन पिरियड म्हळ्यार फॉर अ व्हेरी लॉंग पिरियड ऑफ टायम हो प्रेशर असोच वाडिल्लो उरता. कितें जाता दोळो आमचो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच जाता. आता जेन्ना हो दोळो स्ट्रेच जाता तेन्ना आमचे कॅपिलरीज जे असता जे आमच्या पड्ड्याच्या बारीक बारीक सेल्स तांकां गँग्लियॉन सेल्स म्हणटा रेटिनल गँग्लियॉन सेल्स. सो ह्या सेल्सांक ती ब्लड सप्लाय करता ती बारीक बारीक कॅपिलरीज बारीक रक्तवाहिनी जी असता ती. सो हे स्ट्रेच जाल्ल्या कारणान ती कॅपिलरीज सारखे ब्लड त्या सेल्सांक पावोवंक शकना. सो ताका लागून हळू हळू करून हे सेल्स मरपाक लागता म्हणजे ते डॅमेज जाता. सो हे सेल्स डॅमेज जाता तेन्ना तांच्या बरोबर जे नर्व फायबर्स असतात ते डॅमेज जातात आणि अशें करून ती ऑप्टीक नर्व जी असता पळय ती हळू हळू करून ताका डॅमेज जावंक लागता आणि अशी जशी जशी ती डॅमेज जाता तशें तशें मनशाची विस्त जी आसा ती कमी जावंक लागता. अच्छा. सो बेसिकली हो जो प्रोसेस आसा तो एक इट इज नॉट जस्ट म्हणजे आता जालें रोखडेंच फाल्यां जालें अशें न्हय. इट इज ग्रॅज्युअल प्रोसेस आणि हातून सगळे जाण इन्वॉल्व जाता म्हणजे तुमचे कॅपिलरीज म्हणजे ब्लड सप्लाय वाले ते इन्वॉल्व जातात जो ताची नर्व आसा ती इन्वॉल्व जाता. सो इट इज जस्ट म्हणजे मल्टीफॅक्टोरियल आणि हे सगळ्याक लागून तुजी जी दृष्टी आसा एखाद्या मनशाची दृष्टी एकदा परत गेली काय ती परत येऊ शकना बिकॉज देर आर मेनी फॅक्टर्स इन्वॉल्व. डॉक्टर म्हाका सांगा जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन उलयता तेन्ना हू आर एट रिस्क म्हणजे हांकां हे जावपाचे धोको चड कोणाक आसता म्हणजे इज इट जिनेटीक काय आनी कितें आसता? आता तशें उलोवपाक जर वचत जाल्यार आतां जशें आमी पळयता की डायबिटीज प्रेशर ती कोणाकूय जाता. आमची लायफस्टायल चेंज जाल्या आमचे खावपाचे हॅबिट्स चेंज जाल्या. सो तशें पळोवपाक गेल्यार ग्लॉकोमा कोणाकूय जावंक शकता बट तातूंत जर हांव सांगपाक सोदता की कोणाक चड रिस्क आसा जाल्यार एक म्हळ्यार एज. सो पेशंट्स जे 40च्या वयर आसता मोर दॅन 40 इयर्स ऑफ एज 50 इयर्स ऑफ एज तांकां मातशें हे जावपाचें प्रमाण चड आसता. दुसरें म्हणल्यार जांकां कोमॉर्बिडिटीज आसता लायक डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम्स हार्टाची दुयेंसां मागीर किडनीचे प्रॉब्लेम्स CKD. सो असले पेशंट्सांकूय ग्लॉकोमाचे रिस्क चड आसता. थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज हेरिडिटी. जर तुमच्या फॅमिलीन इमिजिएट कोणाक ग्लॉकोमा आसा तुमच्या पेरंट्सांक जावं आवय बापायक जावं तुमच्या आजी आज्याक जावं और तुमचे सिबलिंग्स भाव भयणां कोणाक ग्लॉकोमा आसा जो ट्रिटमेंट घेता ग्लॉकोमाचे जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमी आपले दोळे ग्लॉकोमा खातीर स्क्रीन करून घेवपाकूच जाय. आणि फोर्थ थिंग इज एडिक्शन्स म्हळ्यार स्मोकर्स आणि अल्कोहॉल कन्झ्युम जे करतात लोक चड प्रमाणात तांच्या भितर ग्लॉकोमाचे इन्सिडन्स चड आसता. सो इन शॉर्ट जे सिगरेटी ओडटात की जे लोक सोरो पितात तांकां हाचो धोको चड आसता. जांकां डायबिटीस आसा किंवा तांच्या फॅमिलीन अशी हिस्ट्री आसा त्या लोकांक हाचो धोको चड आसता. म्हाका सांगा डॉक्टर तुमी आतां म्हटलें न्ही की युजली इट इज सीन इन द एज ग्रुप अबव 40 म्हणजे 40च्या वयल्या लोकांनी मदीं हें चडशें दिसून येता की हाचो अर्थ असो आमी काडपाचो निश्कर्श की ही जी ल्हान वयाची भुरगीं आसतात म्हणजे यंग म्हणजे 40च्या सकयले हांकां हे ग्लॉकोमा जावंक शकना? जावपाक शकता. तो एक डिफरंट सबटायप ऑफ ग्लॉकोमा आसता ताका आमी कंजेनायटल ऑर डेव्हलपमेंटल ग्लॉकोमा म्हणटात. म्हळ्यार भुरगे जेन्ना आवयच्या पोटान ताजे सगळ्या ऑर्गन्साचे म्हळ्यार अवयवाचें फॉर्मेशन चालू आसता तेन्ना दोळ्याचें फॉर्मेशन जाताना कितें तरी तातूंत जेनेटिकली कितें तरी चुकता तें फॉर्मेशन दोळ्याच्या फॉर्मेशनान आनी ताका लागून हो ग्लॉकोमा सामके जल्मजात भुरग्याक सुद्दां जावंक शकता. ताका कंजेनायटल ग्लॉकोमा अशें म्हणटात. ह्या भुरग्याचे दोळे सामके ताका एक कॅरेक्टरिस्टीक अपियरन्स आसता ताका आमी बुफ्ताल्मोस म्हणटा म्हळ्यार ऑक सायज. बैलाचे दोळे कशे मोठे आसता तशे ह्या भुरग्यांचे दोळे सामके मोठे आसता. सो इट इज बेसिकली जेनेटीक आनी इट इज अ डिफरंट सबटायप.
बट जनरली आफ्टर 40 इयर्स चड रिस्क असता. अच्छा, सो एक 40 वर्साच्या उपरांतल्या लोकांक चड धोको असता. पण पहिली त्याच्या 40 वर्षा पहिलीच्या भुरग्यांक हे म्हणजे वयातल्या भुरग्यांक मनशाक हे मनीस दुयेंस जावं शकता. डॉक्टर, आता आम्ही एक महत्वाचं म्हणजे आय शूड से द अकॅडमिक ट्विस्ट. आता तुम्ही उदो आमकां सांगले की हाची तशी पेशंटाक किंवा रुग्ण येता किंवा एका मनशाक चिन्हां किंवा लक्षणां काय आसनात, बरोबर. आता ताका दुखना, ते दोळो तांबडो जायना किंवा अशें काय जायना, तरी पण आता जर सर्वच सामान्य मनशान दोतोरा कडेन वचप जाल्यार केन्ना वचप आनी कित्या खातीर वचप? सो वॉट आर द सायन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ दीस डिसऑर्डर? सो जशें हांवें सांगलें, इट इज अ सायलंट किलर. म्हणजे तातूंत सिम्पटम्स अशें आसना, सो एसिम्पटोमॅटिक. सो केन्ना पेशंटान वचपाक जाय ते तुमकां सांगता हांव. एक म्हणल्यार जर तुमची पिराय 40 वर्साच्या वयर आसा जाल्यार इट इज मॅन्डेटरी की वर्सांतल्यान एकदा तरी तुमी तुमच्या ऑफ्थॅल्मोलॉजिस्टाक विजीट करपाकूच जाय आपले रुटीन दोळ्याचे तपासणे खातीर. दुसरें म्हणल्यार जर तुमकां डायबिटीज, प्रेशर, हार्टाची दुयेंसां, किडनीचे प्रॉब्लेम, थायरॉयड प्रॉब्लेम्स किंवा कसली कोमॉर्बिडिटी जर आसा जाल्यार ऑल्सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमी रुटीन आय चेकअप करपाकूच जाय. तिसरें, तुमच्या घरान जर कोणाक ग्लोकोमा आसा जाल्यार सुद्धा तुमी आपले दोळ्याचे स्क्रीनिंग करून घेवपाक जाय ग्लोकोमा खातीर. सो कसले टायपाचे पेशंट आमचे कडेन येता, जशें हांवें सांगलें की एक तर ते वेग कंप्लेन्स घेवन येता. मोस्टली ते ग्लासिसा खातीर आयिल्ले आसता, चश्म्या खातीर. दुसरें म्हळ्यार ती वेग कंप्लेन्स घेवन येता. म्हळ्यार केन्नाय ड्रायनस जाता, सानवेळ जाता तेन्ना दोळो जड जाता, मातसो तांबडो असो जाता, केन्नाय तकली उसळटा, तांकां फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासीस जाता. जो नंबर वर्सान किंवा 2 वर्सान चेंज जावपाक जाय तो तांचो 6 म्हयन्यांनी किंवा 8 म्हयन्यांनीच नंबर तांकां बेगीन बेगीन तांचो चेंज जाता. चड सामको पेशंट ऑब्झर्वंट आसा जाल्यार तो केन्ना केन्ना सांगता की आपल्या दोळ्या फुड्यान एक काळो स्पॉट भोंवतना कसो दिसता म्हणून. सो दॅट इज कॉल्ड एज स्कोटोमा. सो स्कोटोमा इन द फील्ड ऑफ विजन सुद्धा सामको पेशंट सामको ऑब्झर्वंट आसा जाल्यार तसली कंप्लेन्स घेवन पेशंट्स आमच्या कडेन येतात. सो बेसिकली एखादो काळो असो टिपको खंय तरी घुंवता असो दिसता जाल्यार हे सुद्धा एक ग्लोकोमाचें लक्षण आमी अशें समजू शकता. आणि अशा लोकांनी किंवा बाकीचे जशें तुमी सांगले की जाका डायबिटीस आसा किंवा ताच्या फॅमिलीन जो हिस्ट्री आसा, तर अशा मनशांनी 40 वर्साच्या उपराच्या पिराये उपरांत दोतोरा कडेन वचून स्पेसिफीक हाचे विशीं तपासणी करून घेवप गरजेचें. कारण अशें कित्याक सांगता की आजकाल कितें आसा, एक म्हणजे आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, खंय तरी अशें बरयल्लें आसता की कॉम्प्युटरवर डोळे तपासून दिले जातील म्हणून लोक कितें करता, वकल सुद्धा जाल्यार तो थंय वचून आपल्या फक्त दोळ्याचे नंबर तपासता, विच इज नॉट करेक्ट. कारण ह्याच निमतान जर तुमचो दोळ्याचो प्रेशरूय तपासून जालो जाल्यार तुमकां हाचे विशीं एक सविस्तर जाणवकाय मेळटली, माहिती मेळटली, आनी वीच यू कॅन प्रिव्हेंट फर्दर डॅमेज टू युअर आय अँड इरिव्हर्सिबल ब्लायंडनेस, जशें तुमी म्हटलें. मला सांग डॉक्टर, आता हे सगळें जालें न्ही की आता तुम्ही तुमचे ह्या पेशंटाच्या सायडीसून जालें, तुमचें निदान कित्याचेर तुमी थारयतात? सो पेशंट जेन्नाय आमच्या कडेन ओपीडीन येता तेन्ना फर्स्टली ताजें आय एक्झामिनेशन करना फुडें आमी प्रत्येक पेशंटाच्या दोळ्याचो प्रेशर आमी तपासता. सो आमच्या कडेन एक मशीन आसता, इट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टॅक्ट टोनोमिटर किंवा एअर पफ टोनोमिटर. सो पेशंट जेन्ना ह्या मशिनाच्या फुड्यान बसता तेन्ना त्या दोळ्याचेर एक एराचो पफ कसो येता, हवेचो पफ कसो येता. सो हे मशीन सगळे कॅल्क्युलेशन्स करता, ते कॉर्नियल थिकनेस मेजर करता आणि एडजस्ट करून आमकां दोळ्याचो प्रेशर कितले आसा ते मशीन आमकां सांगता. सो जशें हांवें तुमकां सांगलें एक रेंज आसता 10 ते 21. सो एनी प्रेशर अबाव 21 जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना असल्या पेशंटाक आमी विथ सस्पिशन ट्रीट करपाक जाय आनी हाजे आमी फुडें तपास करूंक जाय. दुसरें थिंग इज, जेन्ना आमच्या कडेन पेशंट येता तेन्ना आमी प्रत्येक पेशंटाचे पड्ड्याचो तपास हो करताच करता. आतां तो पड्ड्याचो तपास आमकां एक तर थेंबे घालून करपाक मेळटा किंवा अनडायलेटेडूय आमकां करूंक मेळटा. थेंबे आमी घालप प्रिफर केन्ना करता, जेन्ना पेशंटाक अशें डायबिटीज, प्रेशर अशें कितें आसता, कोमॉर्बिडिटी, तेन्ना डिटेलान आमी तो तपास करतात पड्ड्याचो. बट बाकीचे जेन्ना पेशंट येता फॉर रुटीन कंप्लेन्स तेन्ना सुद्धा आमी थेंबे घालनासतना सुद्धा आमकां जितले इन्फॉर्मेशन जाय आसता, म्हळ्यार ऑप्टीक डिस्क आमकां पळोवपाची आसता ती, आनी मॅक्युला जो मेन एरिया आसता ऑफ विजन ते आमकां अनडायलेटेड सुद्धा फंडसान दिश्टी पडटा. सो हे फंडस पळयतना जेन्ना आमकां कितें तरी सस्पिशियस सायन्स दिसता इन द ऑप्टीक डिस्क, म्हळ्यार कितें तरी एसिमेट्री दिसता 2 डिस्कां भितर, किंवा कपिंग म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसता ग्लोकोमान, म्हळ्यार ते कपाची सायज इन कंपॅरिझन टू द डिस्क वाडटा, थिनिंग जाता रिमाची. सो अशें कितें आमकां सस्पिशियस सायन्स जेन्ना दिसता तेन्ना आमी असल्या पेशंटांक फुडले स्कॅन्स रेकमेंड करता. सो आतां आमचो जसो तकलेचो आनी बॉडीचो पळय सीटी स्कॅन आसता, तसोच दोळ्याचो एक स्पेसिफीक स्कॅन आसता, ताका म्हणटात आमी ओसीटी, ऑप्टिकल कोहरन्स टोमोग्राफी. सो हो स्कॅन बेजिकली आमकां क्वांटिफाय करून दिता कितली डॅमेज जाल्या ती. सो रेटिनाचोय स्कॅन जाता आनी ते शिरेचो, हांवें जे सांगले पळय जी शीर रिस्पॉन्सिबल आसता म्हणून आमच्या विजना खातीर, त्या शिरेचोय बी हातून क्वांटिटेटीव असेसमेंट जाता, म्हणजे कितली पर्संटेज डॅमेज जाल्या ऑलरेडी ते आमकां ह्या स्कॅनाच्या वरवीं कळटा.
दुसरो तपास जे आमी करता ह्या पेशंटां खातीर दॅट इज कॉल्ड पेरिमेट्री, म्हळ्यार विज्युअल फील्ड एनालिसिस. तर बेसिकली अशें पळयलां ग्लोकोमान की जे विज्युअल लॉस जाता पेशंटांक ते पेरिफेरीन स्टार्ट जाता, म्हळ्यार कुशीक स्टार्ट जाता. वेरेज बाकीची जी दुयेंसां आसा, फॉर एक्झाम्पल कॅटरेक्ट आमी म्हणुया, तातूंत पेशंटाक डायरेक्ट फुडलें विजनूच पेशंटाचें कमी दिसूंक लागता. सो अशें आसता तेन्ना पेशंट एक्चुअली बेगीन पावता बिकॉज ताका फुडलें दिसपाकूच कठीण जाता. बट ग्लोकोमान पेशंट येना कित्याक ताका विजन लॉस जो आसता तो पेरिफेरींतल्यान सुरू जाता. सो एकदा कितें आसता, सर्वसाधारण मनीस जो आसता तो हें नोटीस करना की आपल्याक सायडीकचें दिश्टी पडना म्हणून. फुडलें दिसता म्हळ्यार ही इज ऑल्सो हॅपी आनी ही इज सॅटिस्फायड. ताका पडिल्लें ना आपल्याक सायडीकचें दिसना आनी इतलें ऑब्झर्वेशनूय कोण करना इन डे टू डे लायफ. सो हे जे विज्युअल लॉस आसा तो सायडीकच्यान सुरू जाता आनी जर ताजेर जर टायमार निदान जावंक ना आनी ताजेर जर वखद पडूंक ना पेशंटाक जाल्यार तो विज्युअल लॉस जो आसा तो सायडीकच्यान मदीं मदीं येवन लास्टाक ताका ट्युब्युलर विजन जाता. म्हणजे जशें फॉर एक्झाम्पल तुमी एक हॉलो पायपांतल्यान जर पळयत जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें, फक्त मदलें दिसतलें, तुमकां सायडीक सगळो काळोख दिसतलो. सो अशा प्रकारचो विज्युअल लॉस ग्लोकोमान मेळटा. आनी तरी आसतना जर पेशंट निग्लेक्ट करता किंवा ताजो प्रेशर तसोच हाय उरता जाल्यार अल्टिमेटली ताजें फूल विजन वचून तो टोटली ब्लायंड सुद्दां जावंक शकता. अच्छा, सो बेसिकली हाचो मेन एक म्हत्वाचो मुद्दो हो आसा की ज्या पेशंटाक हे दृश्टीचे कमी जाता किंवा ताचे लॉस जाता तो सायडीच्यान जाता. म्हणजे समजा आमी एखादो मनीस पुस्तक वाचता जाल्यार पुस्तक वाचताना पुस्तकाला सगळें दिसता, पण सायडीचे समज फॉर एक्झाम्पल आमी समजया की एक्झाम्पल की तो पुस्तक वाचताना सायडीच्यान मूस वता किंवा एक जळारी वता, त्यो ताका दिसना. करेक्ट. सो हाका लागून जाता कितें की ताका दिसता की आपलें पुस्तक वाचता, म्हणजे बेसिकली तो जळारींक पळोवपा खातीर बसूंक ना, तो पुस्तक वाचपा खातीर बसला. सो ज्या मनशाक पुस्तक वाचपा खातीर बसला ताका पुस्तकातलें सगळें दिसता. सो ही डजंट पे मच अटेन्शन. सो पण आमच्या खातीर हें म्हत्वाचें की ज्या मनशाक जेन्ना सायडीचे दिसपाक किंवा खंय तरी कमतरता जाता किंवा खंय लॉस आसा किंवा कमी दिसता अशा मनशान दोतोरा कडेन वचून आपलो प्रेशर दोळ्याचो तपासून घेवप महत्वाचें. बरोबर. आनी हांव तातूंत आनी एक एड करपाक शकता, सायडीकचें म्हळ्यार खंय ताजें इम्पॉर्टन्स इज वायल ड्रायव्हिंग. सायडीकच्यान गाडी येता ती तांकां दिश्टी पडना, सपुरून गाडी येता, सडनली येता, सो मागीर एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस सुद्दां चड आसता. सो इट इज एडवायजेबल की जांकां मातशे एडवान्स्ड ग्लोकोमा आसात आनी ड्रायव्हिंग एवॉयड करूंक जाय. बरोबर. सो स्पेशली नायट ड्रायव्हिंग हो खूप महत्वाचो मुद्दो आसा आणि ह्यो फक्त तुमच्या भलायके खातीर न्हय की दुसऱ्याच्या भलायके खातीर आनी टेक इन टू इंटरेस्ट बाकी ताकाय बाबा बरें, कारण तूं जर कशें गेलो ताका गाडी लागू शकता आनी दुसऱ्याचो जीव वचूं शकता, तुजोय वचूं शकता. सो हो महत्वाचो मुद्दो आसा आनी म्हाका दिसता मॅडम हो खूप महत्वाचो मुद्दो आसा. सगळ्यांनी सामकें लक्ष दिवन आयकपाक जाय आनी सारक्या लक्षानूय घेवपाक जाय आनी दोतोरा कडेन वचून आपले योग्य ते निदान करून घेवपाक जाय ताजें ट्रिटमेंट. थोडे एक असो तुमकां ऑफ द ट्रॅक क्वेश्चन विचारता. तुमी आतां थोड्या वेळा पयलीं म्हटलें की आमी ते थेंबे घालून तपासता किंवा हें, आनी खूब फावटी आमी बी पळयता की आमी ऑप्थॅल्मॉन जेन्ना येता ते डॉक्टर किंवा ताचो जो असिस्टंट आसा तो दोळ्यान थेंबे घालता. वॉट एक्झॅक्टली थेंबे घालप म्हणजे कितें, ताका नक्की कितें कळटा हातूंतल्यान, जस्ट फॉर अ क्युरियोसिटी से कशें विचारता. ओके, सो आमी जेन्ना थेंबे घालता तेन्ना बेसिकली आमचे जे प्युपील आसता, आयरीस आसता, एक स्ट्रक्चर आसता आमच्या लेन्साच्या पयलीं, आनी तो आयरिसाचो मदलो जो हें आसता अपेर्चर आसता ताका म्हणटात प्युपील. सो बेसिकली हे ड्रॉप्स घालून तो प्युपील आमी डायलेट करता. जेन्ना आमी तो प्युपील डायलेट करता तेन्ना आमकां चड इन्फॉर्मेशन मेळटा. जेन्ना आमी पड्डो तपासतात, फंडस एक्झामिनेशन करता तेन्ना आमकां म्हणजे सायडीकचो पेरिफेरल जो पड्डो आसता ताजी आमकां चड इन्फॉर्मेशन मेळटा. जे अनडायलेटेड आमकां फक्त सेंट्रल फंडस म्हळ्यार फक्त जी शीर आसा ती आनी मॅक्युला, ते आमकां बेजीक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फंडस आमकां थेंबे घालनासतना मेळटा. पण थेंबे घालतकीच आमकां चड इन्फॉर्मेशन मेळटा. दिस इज इम्पॉर्टंट इफ पेशंटाक डायबिटीज आसा जाल्यार, बिकॉज डायबेटीक चेंजीस जी आसता ती चडशी पेरिफेरीन दिश्टी पडटा, म्हणजे सायडीक कुशीक. आनी दुसरें म्हणल्यार जांकां चड आसता नंबर, सो थिक ग्लासीस बी जे थोडे पेशंट पळय यूज करता, सो असल्या पेशंटांनी तांकां पेरिफेरीन मातशें डिजनरेशन्स आसूंक शकता, वीच कॅन कॉज रेटिनल डिटॅचमेंट, म्हणजे तांचो पड्डो सुटपाचे चान्सीस चड आसता. सो असल्या पेशंटांनी आमी डेफिनेटली थेंबे घालून तांचे दोळ्याची तपासणी करपाकूच जाय. सो हे महत्वाचें आशिल्लें की लोकांक खूब फावटी दिसता की थेंबे घातल्यान बसयला 2-3 वरांचे, म्हणजे कितें म्हणजे आनी ओजोवच्यान बसला अशें आमी खूब फावटी पेशंट सांगतात. म्हणून तुमकां विचारलें की हाचें नक्की महत्व कितें आसता. डॉक्टर, आतां हें सगळें आमचें जालें की पेशंटाचो निदान जालें, पेशंटाचे कंप्लेंट्स जाले, तुम्ही तुमचे पद्धतीन जे त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन करपा ते सगळे झाले. नाव वी आर कमिंग टू इम्पॉर्टंट पार्ट, इट इज ट्रिटमेंट. की हाचो ट्रिटमेंट किंवा हाचे मॅनेजमेंट बाबा कशा पद्धतीन हे हाचेर उपचार कसो करप आनी कितें करप, किंवा ज्या दृश्टिकोनांतल्यान हाचो जो दृश्टीचो लॉस आसा म्हणजे हाका दृश्टी डॅमेज जी जाता ती कंट्रोलान उरतली किंवा ताची दृश्टी ताका पूर्ववत पयलींच्या भशेन ताका मेळटली. सो बेसिकली मॅनेजमेंटाचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना वी हॅव 2 लायन्स ऑफ मॅनेजमेंट. एक इज मेडिकल लायन्स म्हणजे फक्त थेंबे घालून, आनी दुसरी सर्जिकल लायन. आतां मेडिकल लायनाचेर जर उलोवपाक लागत जाल्यार वेगळे वेगळे ड्रॉप्स आसात जे दोळ्याचो प्रेशर कमी करतात. सो तातूंत
4-5 व्हरायटी आसा ऑफ दीज एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन्स. सो इनिशियली तुमचो दोतोर जो तुमकां ट्रीट करता, कन्सल्टिंग ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट जो आसा, तो तुमची पिराय पळोवन मागीर तुमकां कितें एसोसिएटेड कंडिशन्स आसा ते तुमचे जनरल हेल्थ पळोवन कितलो दोळ्याचो प्रेशर आशिल्लो आणि कितल्या तेंपा खातीर तो तसो प्रेशर उरिल्लो आणि ऑलरेडी कितली डॅमेज जाल्या, हे सगळे पॉयंट्स लक्षात घेऊन तुमच्या खातीर एक टार्गेट आयओपी सेट करतलो. मागीर कितल्याचेर तो प्रेशर हाडूंक जाय हे तो डॉक्टर ठरयता, सगळे हे पॉयंट्स कन्सिडरेशनान घेवन. एकदा हे पॉयंट ताणें हे केलो, डिसायड केलो टार्गेट आयओपी, ताज्या नंतर तो तुमच्या खातीर बेस्ट सुटेड जे ड्रॉप आसा ते तुमकां प्रिस्क्रायब करतलो. आता इनिशियली आमी एक थेम्यान सुरू करता. सो आमी पेशंटाक एक थेमो बरोवन दिता आनी कशें घालप कितें घालप ते सगळें आमी तांकां एक्सप्लेन करून सांगता. आता इम्पॉर्टंट हांगा आसा की पेशंटानूय आपल्या सायडीच्यान कंप्लायन्स दाखोवपाक जाय. म्हळ्यार रिलिजियसली ते सारखे घालूंक जाय, विसरूंक जायना. प्रत्येक दीस जशें जशें तुमकां इन्स्ट्रक्ट केला तशें तशें ते थेमे घालूंक जाय. आता हे अशें जातकीच एक 3 आठवड्यांनी नाल्यार 4 आठवड्यांनी आमी पेशंटाक परत आपयतात फॉर फॉलोअप. तेन्ना आमी परत पेशंटाचो प्रेशर तपासतात, परत स्कॅन्स करता पळोवपा खातीर की डॅमेज तितलीच आसा काय आनीक वाडल्या. सो सपोज जर प्रेशर तितलोच आसा, कमी जायना ऑर डॅमेज वाडटा, जाल्यार आमी एक तर फ्रिक्वेन्सी वाडयतात थेम्याची ऑर आमी ताका आनीक थेमे ऍड करतात. मागीर ताका सिंगल ड्रगा वयल्यान आमी पेशंटाक 2 ड्रग्स घालता, डुअल थेरपी सुरू करता किंवा मल्टी ड्रग थेरपी सुद्धा एक एकदा पेशंटांक लागता. आता सपोज पेशंट थोडे जे असतात जाणटी असतात, तांची जतनाय घेवपी कोण आसना, तांकां तितले समजना, सारकी ती थेमे घालना. सो इन सच केसीस जेन्ना तांचो प्रेशर सामकोच वाडिल्लोच उरता, तितली ती कमी जायना ड्रॉप्स घालून, ऑर सारखे घालता पेशंट पण तरी तितलो तो रिस्पॉन्स दिना दोळो, तेन्ना आमी मागीर सर्जिकल मागीर ताका एक फिल्ट्रेशन सर्जरी आसता, ट्रेबेक्युलेक्टमी. सो ही सर्जरी आमी मागीर एडवायस करता पेशंटाक. अच्छा, म्हणजे आज ही सर्जरी जी तुम्ही तुमच्या हॉस्पिटलान किंवा मेडिकल कॉलेज किंवा बाकीच्या हेल्थ सेंटरांनी अवेलेबल आसात, म्हणजे चडशा हेल्थ सेंटर, की महत्वाचें हें आसा की आज ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी उपलब्ध आसात, गोंय सरकारान तशी प्रोविजन केल्लें आसा, तेन्ना लोकांनी हाचो चडांत चड फायदो घेवचो. दोळ्याच्या दोतोरा कडेन आतां ते म्हणजे एक्सेसिबल जाल्या, म्हणजे तुमकां मेडिकल कॉलेज वचपाक जाय, हेल्थ सेंटर म्हणजे DHS म्हणजे हातून आजिलोन किंवा हॉस्पिटल अशें कांय ना. इवन लागीं तुमी सांगलें जशें हातून सांखळे सुद्दां ही फॅसिलिटी अवेलेबल आसा. तेन्ना डॉक्टरच्या दोतोरा कडेन वचून दोळ्यांच्या दोतोरा कडेन तुमी तपासणी करून घेवप खूब महत्वाचें. डॉक्टर आमचे कडेन 1-2 मिनटां आसा, तेन्ना टेक होम मेसेज तुमी आतां लोकांक कितें एडवायस करतले ताचें आमकां थोडक्यान सांगा. सो अशें टेक होम मेसेज हांव ही सांगपाक सोदतां की दोळ्यान देवान आमकां हे सुंदर अशे 2 दोळे दिल्ले आसा. सो जाणे आमी हे सुंदर जग आमच्या भोंवतणचे अणभवपाक पावतात. सो ह्या दोळ्यां कडेन आनी तांच्या सिम्पटम्सा कडेन आमी केन्नाच दुर्लक्ष करचें न्ही. कितेंय जर तुमकां त्रास जाता जाल्यार बेगीन आपल्या कन्सल्टिंग ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टाक एकदा कन्सल्ट करचें. दुसरें म्हणल्यार जशें हांवें सांगलें की जर तुमकां रिस्क फॅक्टर्स आसा, म्हळ्यार कितें डायबिटीज आसा, प्रेशर आसा किंवा आनी कितें तुमकां कोमॉर्बिडिटी आसा, तुमची पिराय 40 वर्साच्या वयर आसा, ऑर तुमच्या फॅमिलीन कोणाकूय जर ग्लोकोमा आसा, जाल्यार तुमी आपले दोळे डेफिनेटली वर्सान एकदा तरी चेक करून घेवपाकूच जाय. दुसरें म्हणल्यार जर तुमच्या भितर हो डायग्नोसीस जालो, मागीर डॉक्टरान सांगलें तुमकां की तुमकां बाबा ग्लोकोमा आसा, जाल्यार तुमकां पॅनीक करपाची गरज ना, बिकॉज इट इज नॉट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड. हाजे ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा, दो इट इज नॉट रिव्हर्सिबल, म्हळ्यार ऑलरेडी जी डॅमेज जाल्या ती आमी रिव्हर्स करूंक शकना, बट फुडें जी डॅमेज जावपाची आसा ती आमी बऱ्यापैकी हॉल्ट करूंक शकता आनी स्टॉप करूंक शकता. सो डोंट वरी, बट एट द सेम टायम ही डायग्नोसीस सामकी हलक्यानूय घेवं नाका. जे तुमकां डॉक्टर एडवायस करता ड्रॉप्स घालपाचे, फ्रिक्वेन्सी जशी तुमकां सांगता तशें तशें तुमी ते थेमे रिलिजियसली घाला. सारखे जर घालत जाल्यार तुमचो प्रेशरूय सारको कंट्रोलान उरतलो. आनी दुसरें म्हणल्यार ही थेरपी जी आसता ती लायफ लॉंग आसता, म्हळ्यार आज घाले प्रेशर देंवलो मागीर ड्रॉप सोडून दिले अशें न्ही. सो तुमी ती लायफ लॉंग थेरपी जी ड्रॉप्स घालप, हय फॉलो करपाक जाय तुमी ते. आणि जशें जशें तुमकां डॉक्टर तुमचो आपयता फॉलोअपा खातीर, जे टेस्ट एडवायस करता तशें तुमी सारखे कॉम्प्लाय करपाक जाय ट्रिटमेंटा खातीर. सो इन शॉर्ट दिस इज समथिंग लायक सर्वसामान्य मनशाक आमच्या हायपर टेन्शन किंवा प्रेशराचे दुयेंस आसा, एक्झॅक्टली तेन्ना सुरवातीक तेन्ना आमी एक दोतोर एक गुळी दिता, मागीर तुका जर तर इतको रिस्पॉन्स ना जाल्यार गुळयो 2 करता किंवा तेचे डोसेज वाडयता. ह्या पद्दतीचे तुमचे जे ड्रॉप्स आसात त्या पद्दतीन ते वखद घेवप, फॉलो करप दोतोरा कडेन, कारण दिस ऑल्सो लायफ लॉंग एज यू सेड की हें एकदा जालें काय बाबा 1-2 फावटी गेलो म्हयन्यान जालें सारकें अशें जायना. तेन्ना एक मनाची तयारी दवरप आनी दोतोरा कडेन रिलिजियसली वचप, दोतोराचो सल्लो रिलिजियसली मानून घेवप आनी त्या प्रमाणे आपले दृश्टीचें संरक्षण करप. कारण जशें तुमी सांगलें ह्या 2 सुंदर दोळे, कारण ह्या दोळ्यांनी लोक प्रेमानूय पडटा आनी कितक्योश्योच गजाली जातात. तर हे सुंदर दोळे सुंदर जगाचो आस्वाद घेतात, सुंदर जगा कडेन पळयतात, ताचे दृश्टीची राखण करप आनी त्या दृश्टीक आनी त्या जगाच्या सगळ्यात सुंदर विश्वाचो अनुभव घेवप हें आमचे सगळ्यांचें तितकेंच म्हत्वाचें कार्य आसा.
म्हाका दिसता दोतोर तुमी मुजरत वेळ काडून आमच्या स्टुडियोन आयले आनी खूब बऱ्या तरेन इतक्या विस्कटान आमकां म्हायती करून दिली आनी तो सुद्दां हो म्हत्वाचो विशय, कारण जशें खूब फावटी कितें आसा आमी कॅटरेक्ट हाचे विशीं खूब फावटी उलयतात, पण ग्लॉकोमा हो आमच्या नदरेंतल्यान सुट्टा अशें म्हटल्यारय जाता. तरी पण तुमी मुद्दाम वेळ काडून स्टुडियोन आयले त्या खातीर आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तुमकां काळजांसान देव बरें करूं. सगळे आमचे पळोवपी आसा तुमकांय बी काळजांसान देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.